CM has given a statement today ki we should follow the path of the Mahatma Gandhi. तुमका दिसता की this government following the path of Mahatma Gandhi? असे समज जर मुख्यमंत्री हांवें जर ऐकूं ना, पूण अशें जर मुख्यमंत्र्यान जर म्हटलां जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक पयलीं विचारपाक जाय की तुमचे विचार कितें, ह्या BJP RSSचे विचार कितें. तोंडार फक्त ओंठार महात्मा गांधी असले म्हणून जावचें ना. अरे हांच्या ओंठार महात्मा गांधी आनी काळजान नथुराम गोडसे. नथुराम गोडसे म्हणटा तो RSS आयडियोलॉजीचो आमचो लिडर मरे. महात्मा गांधीक मारलो कोणे? 1948 30 जानेवारी 1948 आज हुतात्मा दीस. आज या देशाचे जाका आमी फादर ऑफ द नेशन म्हणटात बापू महात्मा गांधीचो कत्ल केलो. कोणे केलो? या RSS लीडर RSS आयडियोलॉजीचो नथुराम गोडसेन केलो. ताणे 1944 सुद्धा 2 वेळा अटेम्प्ट केल्लो. ताणे महात्मा गांधीक मारपाचो प्रयत्न केल्लो सुरी घेवन, एकदा पुण्याक आणि एकदा मुंबईक दिसता म्हाका. थंय तो फेल जालो. पूण बापू इतल्या उक्त्या मनाचे विचाराचे आशिल्ले की ताणी ताका तेन्ना बक्ष दिलो. ताणी सांगलें की मनीस जर तर कितें वायट करता जाल्यार ताका सजा दिवपाक जाय, ताका सुदारपाक आमी टायम दिवपाक जाय. पूण म्हाका दिसता महात्मा गांधीन जी RSS आयडियोलॉजी आसा ती तांकां कळिना, ते केन्नाच सुदरचे ना. ताणी 30 जानेवारी 1948 ह्या महान लिडर जाणे ह्या देशाक स्वतंत्र केलो ताचो कत्ल केलो. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान उलयलें म्हणून जावचें ना. तुमी पयलीं स्पश्ट करात की तुमची आयडियोलॉजी महात्मा गांधीची काय नथुराम गोडसेची. बेश्टे भाशणां ठोकली आणि सांगले म्हणून जावचें ना. म्हाका दिसता खरेंच महात्मा गांधीचे विचार, महात्मा गांधीची आयडियोलॉजी हे घेवन मुखार वचपाची गरज आसा. काँग्रेस पक्षान 26 जानेवारीक आमी अभियान लॉन्च केला, जय बापू, जय भीम, जय संविधान. कित्याक आज काळाची गरज आयिल्ली आसा. आज सत्याच्या मार्गान कोण वचना. आज तूं पळय प्रत्येक पावलाक करप्शन, प्रत्येक पावलाक फटिंगपणां. हे लोकशाही पद्दतीन निवडून आयिल्ले आमदार सुद्धा फटिंगपणां करून गेले बरे. सो खंय उरले महात्मा गांधीचे विचार, खंय उरले महात्मा गांधीचे आयडियल्स घेवन हे मुखार वतात. दुर्दैवाची गोष्ट ही आज गोंयान 2012 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान गोंयकारांक फटयले. सांगले की परिवर्तन जातले, परिवर्तना लागून BJP सरकाराक निवडून हाडा, आणि गोंयकार बळी पडले. तांणी सांगले की कमळ फुलोवया. BJPन कमळ फुलयलें, पूण कमळ खंय फुलता? चिखलान रेब्यान फुलता. म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकारांक हांणी रेब्यान आनी चिखलान बुडयल्ले आसा.